तर ह्या स्टुडंटांनी अशेय स्टुडंट आसूं शकता की जे ओबीसीत आसा बट दोज हू हॅव गॉट एडमिशन ऑन द बेज ऑफ दियर मेरीट, तांकांय हातून क्लब केला काय म्हणून प्रोस्पेक्टसा प्रमाणे तो एकूच मिनिट प्रश्न म्हाका दिसता चुकीच्या डिपार्टमेंटाक विचारला. रिजर्वेशन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता, इम्प्लिमेंटेशन ते डिपार्टमेंट करता. म्हणजे एज्युकेशन संबंदान म्हायती जर असली जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक विचारूंक जाय, ताका कितें खबर आसा तें सांग, पण मागीर जाल्यार हांव एड करता बिकॉज वॉट ही हॅज आस्क्ड इज एन इम्पॉर्टंट इश्यू. आय कॅन एड टू इट आफ्टर. स्पीकर सर, हातूनच म्हजो प्रश्न आशिल्लो वेदर डिपार्टमेंट हॅज अपॉइंटेड एनी एजन्सी टू गेट दी इन्फॉर्मेशन. ताजें उत्तर म्हाका दिलां सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री इटसेल्फ इज दी नोडल एजन्सी, सो दे मस्ट हॅव दी रिप्लाय फॉर दॅट, दे मस्ट हॅव दी इन्फॉर्मेशन. आमी जे आसा ते ऑनरेबल सीएमान सांगले म्हणे रिजर्वेशनाचेर पळयतात. आतां जे रिजर्वेशनाचे आमी तुमकां जे लिस्ट दिला तातूंत भितर एकूण 11 संस्था आसात. गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा डेंटल कॉलेज, गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, PCC कॉलेज, डॉन बॉस्को, श्री रायेश्वर इन्स्टिट्यूट, आग्नेल इन्स्टिट्यूट, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, PS राजाराम तारा बांदेकर आणि कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक. ह्या हितून भितर रिजर्वेशनाचे एकूण 306 जागे भरलेले आसात. ह्या कामाक्षी देवीन फक्त 5 सिटां ओबीसीक, तांची टोटल स्ट्रेंथ कितली आहा ती म्हायती म्हाजे कडेन ना होमिओपॅथीका, पूण आमच्या म्हायती गांवचो म्हणून म्हाका सांगता थिंगा 60 स्ट्रेंथ आसता. ना आतां हेजें लिस्ट दिलां हें जालें. आतां जी खाजगी आस्थापनां आसात, गव्हर्मेंट एडेड प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स, आयदर स्कूल्स, हायर सेकंडरीज, कॉलेजीस, हांकांय बीन त्या वर्साक हो एडमिशनचो रूल लागू जाता. पर्संटेज मेंटेनिंग पर्संटेज ऑफ ओबीसीज. लोकांच्या मनान एक खूब डावट आसता. आतां समज खंयचें कॉलेज आहा, तर धेंपे कॉलेज ऑर चौगुले कॉलेज, थंय फर्स्ट इयराक लागू जाता किंवा 11थाक लागू जाता पर्संटेज न्ही. 11थाचे आतां हो टोटल एज्युकेशनाचो प्रश्न आहा, तरी सुद्दां 11थाचो प्रॉस्पेक्टस पळय आसा ते प्रॉस्पेक्टसान तेणी चड करून मेन्शन करपाक जाय की ओबीसी कितले, ST कितले, हाजे प्रमाणे ते मुखार वतले. आनी हांगा जो कितें विशय आसा तो रिजर्वेशनाचो, हे ते संस्था तांकां दिल्ल्या गायडलायन दिल्ले आसा तेजे प्रमाणे करतले. सभापती म्हणून म्हाका विचारपाचें आसा की वेदर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज एनी सेईंग इन दीस, हॅज गिवन एनी इंडिकेशन्स टू इन्स्टिट्यूशन्स, तांणी कितले टक्के दवरपाक जाय. जर हांगा 19%, 19.5%, जाल्यार थंय बीन 19.5% आसपाक जाय. आनी ते दितात काय ना हे कॉलेजीस, प्रायवेट कॉलेजीस दितात काय ना. प्रायवेट कॉलेजान जर दिले ना जाल्यार त्या संदर्भान तेणी तशी तक्रार करपाक जाता. दिवंकूच जाय, रिजर्वेशना मध्ये मेळपाकच जाय. पूण तशी समज तक्रार आमचे जर डिपार्टमेंट आयली जाय जाल्यार चवकशी करपाक जाता. आतां एकूण जे टोटल सीट आसात ते हांव सांगपाक जाय. GMC 127 म्हणजे ते 25 मेळ्ळे आसात. गोवा डेंटल कॉलेज 34 तेजे 7 मेळ्ळे आसात. गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग 390 76 मेळ्ळे आसा. पाद्री कोसेसांव कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग वेर्णा आउट ऑफ 240 47. मागीर डॉन बॉस्को आउट ऑफ 240 48. मागीर रायेश्वर 180चे 33 आनी आग्नेल इन्स्टिट्यूट 180चे 36. गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 40 पैकी 5. गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी 60चे 12 आणि PS राजाराम ताराबाई बांदेकर कॉलेज ऑफ फार्मसी फार्मागुडी 60चे 12 आणि कमिशन होमिओपॅथीक 50चे 5 अशें हे एकूण सीट आशिल्ले ताजे हितून 306 मेळ्ळे आहा. एकूच प्रश्न म्हजो निमणो की जर सरकार आतां 27%चेर व्हरपाक सोदता रिजर्वेशन, जाल्यार सद्याची परिस्थिती सद्या सीट एलोकेशन आहा जें वेगवेगळें, ऑन दॅट बॅकग्रावंड तुमी स्टडी केला ओबीसीचे कितले प्रपोज हे वतले ते सीट कितले दिवचे पडटले खंय खंय ते केला ताजें प्रोविजन जातलें काय ना ते एक स्टडी केल्लें आसा. हातून भितर आतां 27% आमचो जो विशय आसा जाका आमी हांवें डिमांडाक सांगला आनी प्रश्नाक उत्तराक सांगला की ह्या आर्थीक वर्सा भितर आमी 27%चे म्हणजे विशय आसा फुडल्या वर्साच्या एडमिशनाक लागू जातलें ते ना ना ह्या फायनान्शियल इयराक. पण कितें जालां आदले वेळार जो एक सभापती महाशय की
1997 एक नोटिफिकेशन काढले, तेव्हा म्हाका रवी नाईक आशिल्ले, ताणें खंय स्टडी वगैरे न करता एक नोटिफिकेशन काढले 2% वयले एकदम 15% वयले, आनी ताका लागून तो एडवोकेट गजेंद्र उसगांवकर कोर्टान गेलो आनी ताणें ते नोटिफिकेशनां चॅलेंज केली आनी तें उरलें. मागीर आमचे सरकार येवन ते मुखार वेवस्थीत जालें. पण हें जर करतले जाल्यार आमकां वेवस्थीतपणे तेजे अभ्यास करपा जाय, स्टडी करपा जाय. जी स्टडी म्हाका दिसता 17 कम्युनिटीची स्टडी आमचे कडेन जाल्ली आसा, एकूण 17 कम्युनिटीची, आनी तीन कम्युनिटी उरलेले आसात ज्यो कोमरपंत रेन एरिया मागीर एड जाल्ले. मागीर मच्छीमार, नुस्तेकार, तिसरेकार, खारेकार, रापोणकार, हारीकार, मागकार, मानशेकार, फुटाणी, जाळकार, तारुकार, होडेकार हेंची अजून सर्वे जावची आसा. आतांची सर्वे जी आसा ती सादारण 22% भरता. नाही, एकूच मातशें इलॅबरेट करता, काही इम्पॉर्टंट आहे की आता सध्या समज जागे आसा, रिजर्वड जागे GMCन आसा अशें तरी आमी की 25 आसा, तर आता सीट नंबर तेच आसतले. 127 सीट आमकां अवेलेबल आसतले. 127क 19 वयल्यान 27% वतकच कितले सीट OBCक दिवचे पडटले? तितले दिवपा जाल्यार कोणाक तरी दिल्ले ते काडचे पडटले. ते संदर्भात खंयचे काडूंक मेळटा तेजो अभ्यास खात्यान केला काय कितें म्हाका विचारपा आसा. म्हणजे कांय कॅटेगरी अश्यो आसा की जांकां आमी रिजर्वेशन दवरता पूण ते दवरपाचें कारण ना. न्ही, तशें पळयत जाल्यार काही आमचे कडेन 43% एकूण टोटल रिजर्वेशन अवेलेबल आसा. आनी जर आतां हे 7 जर आमी ताबडतोब ॲड केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता की 50.50 जातले. आनी म्हणून जे अननेसेसरी ज्यो काही रिजर्वेशन आसा ते संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री विचार करतले आनी 27% जे दिवपाचे आमी जे हावजान एक उतर दिल्लें आसा ते संदर्भात मुखार कारवाई करतले. श्री लव मामलेदार. स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न आशिल्लो, हे जे रिजर्वेशन जाता ते मेरीट कन्सिडर करून जाता. ऑनरेबल सीएमान सांगलें की ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटा पडटा, पूण ह्या दोनूय डिपार्टमेंटा भितर कॉर्डिनेशन जावन ते सारकें जाता. पयलीं मेरीट कन्सिडर करून मागीर BC रिजर्वेशन जाता काय ना, काय बेश्टेच कितें तरी म्हणजे डिप्रायव करपाचो बी हें जाता, हें म्हाका जाणून घेवपा जाय. न्ही, हांगा डिप्रायवराचो प्रश्न ना, कारण हेजे संदर्भात आमचे कडेन म्हायती कांय ना. आनी समज 19.5% जांकां मेळटा आनी तातूंत भितर तांकां संदी उपलब्ध जालना ना, एडमिशन मेळना, त्या संदर्भात तेणी तक्रार करपा जाता. आतां त्या जाती भितर आतां 19 जाती आसा सगळ्यो, 19 जाती भितरूय मेरिटान भितर स्पर्धा आसतली, त्या जाती भितर स्पर्धा आसतली. पूण जें कितें एडमिशन मेळटा तें तुका रिजर्वेशनाचेर मेळटा कांय OBC कॅटेगरी. म्हाजो प्रश्न आशिल्लो तोच की पयलीं मेरीट आनी मागीर रिजर्वेशन. श्री किरण कंदोला. स्पीकर सर, म्हाका जाणून घेवपाचें हा प्रश्न हांगासर शिक्षणा संदर्भान आसलो जरी जे रिजर्वेशन 19.5 हें जे सद्या दिता फुडें वचून ते 27 जातले अशें माननीय मंत्र्यान सांगलां, अभिनंदन तांचें. तरी आसतना आयज जे 19.5% रिजर्वेशन दिता आनी हें रिजर्वेशन प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनान दिता वो ना हाची पळोवपाची तांचे कडेन कितें तरी मेकॅनिझम आसा. तक्रार करपाची गजाल सांगू नाका, तक्रार करपाक कोण फुडें सरता वो ना ही वेगळी गोश्ट, पूण तुमचे कडेन कसले तरी तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मेकॅनिझम आसा हांचेर लक्ष दवरपाचें वो तुमी दवरल्यात हें सांगचें. अजून पर्यंत तशें असो प्रयोग जावं ना, पूण मुखारल्या काळा भितर म्हज्या खात्याक तशें हांव इन्स्ट्रक्शन दितलो की हें बरोबर जालां की तेजें पळयात म्हणून. श्री निलेश काब्राल. मंत्र्याक विचारपाक जाय, आतां OBC सर्टिफिकेट लायता फॉर रिजर्वेशन कंपल्सरी, तितूंत OBC क्रिमी लेयर म्हण आसता. आतां तांकां क्रिमी लेयराक एडमिशनाक मेळटली अंडर OBC ऑर क्रिमी लेयर आसा म्हण OBC तांकां OBC म्हण आसना, OBC म्हणना तांकां, अशें म्हाका विचारपाक जाय. क्रिमी लेयर रिजर्वेशन ना न्ही, तातूंत ते पडना. OBC म्हणटा पळय रिजर्वेशन ओन्ली फॉर OBC सेक्शन बिलो क्रिमी लेयर, बिलो क्रिमी लेयर. OBC सेक्शन. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड.
Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per cycle time. Speaker, sir, in the answer, it is given that matter is pending in Supreme Court. Ata government and what steps has taken, denotify Kurpak, what is the steps taken? What is the, where has it reached? One part. And second part is, Ata affidavit is not finalized. What is your mind, exact mind on this affidavit? How will it be? Because government has given status quo. बी तुम्ही भितर सगळे डिटेल दिला पोजिशन आणि सीचा तुम्ही भितर एफिडेविट जे म्हणटा कारण मॅटर सबज्युडिस आसा आणि एफिडेविटचे कंटेंट्स कितें आसतले हें हांव हावजान सांगूंक शकना कारण फाल्यां सकाळीं तेजो विपर्यास जावंक शकता आनी कितें जावंक शकता म्हणून ते कंटेंट्स जे आसा ते आमचो एजी थारायतलो आनी त्या प्रमाणे मुखार आमी काम करतले. Speaker, sir, there are two things. Last time I brought it to the notice of the House and Chief Minister had given a reply that he will not hand over land back to the original owners. Now what has happened is, see, mind, the same people. He puts words in the mouth of people. What I have said is we will take back the land for purpose of industrial development. Okay, fine. I am not going to say that. I will take back my words. So happy, Chief Minister is happy. Now let us come to the point. What is important is this land, important land, the promoters are doing casinos. So casinos thing problem. Now the same fellows are there. And affidavit, there is news in the rumors in the industry that there is negotiation going on. That's why I asked you, what exactly you want to put in that affidavit. Let us be very clear. Let us say that we are going to hand up. Question. That is why I asked. Will government say that we don't want to give it to SEZs, we will give it, we will follow new procedures, whatever. What is the mind? I want exactly that. News तुम्ही माननीय आमदार बाब रेजनाल तुम्ही म्हटला की हे न्यूज रुमर्स हे कोण बाहेर घालता नाही तुम्हीच बाहेर घालता तसं हांगा विषयच ना हांगा. बरं, can I take it as an assurance, Speaker sir? एक minute. Speaker sir, it takes long way to come to you to the point. No. Speaker sir, I'm the Chief Minister को शिकले तो ये बरोबर. Speaker sir, he is trying to spread rumors through the question. Speaker sir, नो हांच्यांनी दिल्या, SEZूय जमीन हांच्यांनी दिल्या आणि सगळे रुमरूय स्प्रेड हेच करतात. आता स्पीकर you are coming to the point. I'm coming to the point. Yeah, SEZ आम दिवू आणि कॅसिनो आम दिवू काढलो ना सीएमान. बरं, let us come to the point. I want to know. No, let's be very clear. Because what happened, this issue of the state. Okay, now jokes aside. See, I want that land not to be given to the promoters back again. I don't want that thing. Maka assurance hai ki baba ami government is very clear. We will not give handover land if at all. And what is the mind of the government with the land? नाही तुका हांवें क्लियर सांगला माझ्या उत्तरान की मॅटर सबसिडीज आसा ताजेर ह्या हितून हावजान चर्चा करप योग्य जावची ना कारण 38 लाख जमनीचो प्रश्न आसा 38 लाख 1 आनी 2 लाख न्ही म्हण 38 लाख जमनीच्यान जर आमी कित्याक डिस्कस करतले जावंक शकना अशें. Because Supreme Court matter on another point. This is as far as the land is concerned. The land, as far as the land is concerned, denotification aje kai na Supreme Court. I want. Am I clear? ना अरे बाबा ते केस कोर्टान येऊन assurance दी बरे तुम्हाला assurance दी that government will take a stand to give to see that it is not given to them. Unless and until the कोर्टाचे किती judgment किती जाईना तोपर्यंत आम्ही काय बोलू शकणार. Speaker sir, one second. Speaker sir, he is confusing the question. Speaker sir, he is confusing. तो उत्तर देता नाही. कोर्टान असताना तो assurance कधी घेतलो? Court is deciding the matter. Speaker sir, we are not deciding. Speaker sir, court and decide किती करू, but आमपलांगे stand किती? What is the stand of the government? He is not answering to the point. He is not answering. He is trying to confuse the question. तुम्ही लफडी करून दवरल्या ही जमीन आसता एक्वायर जाल्ली आसा आणि एक्वायर जाल्ली जमीन आमच्या इंडस्ट्रीक उरतली न्ही हाच्यान कसली एश्युरन्स जाय तुमकां? That it will not be given to the that affidavit will be clear. आमची जमीन जाली आता. Let it be clear. IDC जमीन जाली. I take it as an assurance. Shri Movin Gudin.